माझं नाव नरेश एकनाथ वर्णेकर, आरापी रान चोयली आणि हे माझे सगळे पायलट भाव. आज आम्ही हांगासर जाली 20-25 वर्सां हो धंदो करता. तर आज आमकां खूब बरें आसलें की आमकां एक कोणी तरी आमकां इगुडास काडलो, आमची याद केली. तांकां आमी सगळ्या देव पायलट भाव देव बरें करून म्हणटा. आनी हो आमचो धंदो बरे भाशेन चलचो. सरकारान आमकां कितें तरी करचें, मदत करची. आणि आम्ही उलयला थोडे पंचायती कडेन, भाई कडेन, म्हणजे मायकल लोक सरा कडेन. तेणी आमकां सांगलें हेल्प करता म्हणून तुमकां कितें बांदून दिता म्हणून. ते आमकां दितले म्हणजे आमी विश्वास धरता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. तर हे हप्तो बावले करून पळय आमी आतां जो पळय आमचे फेरबडी चालू आसले न्हू तेन्ना पासून आमी भाडे मारता हांगासरल्यान भाडे मारताले. आतां फेरबडी बंद जाल्ले, आतां पूल जाल्या उपरांत आमचे भाडे खूब कमी जाल्लेले आसा. तेन्ना आमी आतां खूब त्रास करता. म्हणजे हांव रावता आतां आमी शेता कडेन रावता हांगा. आतां चुकून एक केन्नाय भाडे येता. म्हणजे आमी सबंद दीसभर हांगा रावता. केन्ना भाडे येता ते येवंक टायम शेकाळा न्हू येत ते. आमी आपल्या वाट पळयता भाड्याची. पूण येयले चुकून येयले आमी वयता. ह्या कारणान लागून तुमी आतां आमकां सरकारान मात कितें हांगा पळोवपाचें आनी आमकां खंय तरी धाकटुली स्टँड खंय बांदून दिवपाक. म्हणजे रावपाक पावसा खातीर रावंक मेळना, पॅसेंजर रावंक मेळना. तुमी मातशें हेल्प करपाचें आमकां. पळय आमी आतां इतलीं वर्सां आतां भाडी मारता हांगा. आतां चड सगळें पूल जालें मागीर आमकां कांय मेळना. तुमी मातशें जर आमकां कितें तरी पळोवपाचें. म्हाजें नांव गणेश वर्णेकर. आमी फेरपटी आसतना आमी भाडी मारताले. कितलीं वर्सां जालीं तुमी पळयात. तेन्ना आमचें बरें जातालें. पूण आतां आमी रावता, बसता, वता पावसाक केन्ना भाडे येत गा म्हणून आतां येता ती वाट पळयता आमी वयता. केन्ना आमकां रात लागना, दीस लागना, पावस लागना, कांय लागना. आमी आपलें चल्ले, आपयता चल्ले. हय आमकां पळोवन घेवचें मातशें. पायलट भाव उलोवंक सुद्दां भियेता. थँक्यू. येस इन्स्पिरेशन घे सारकें आसा. हांव खूब फावटी पेपराचेर वाचता. पर्सनली व्हडलोसो चड मेळूंक ना तांकां. बट हीज डॅडी वॉज माय गूड फ्रेंड. आनी एक्चुली खूब फावटी वाचून कपिल हांव ते बद्दल खूब बरें चिंततालो. आनी आज तुमी पायलटान सिलेक्ट केलें व्हेरी गूड. खुबशे फावटी आमी वाचला खूब भुरग्यांक स्पॉन्सर करता. इट्स अ व्हेरी गूड जॉब. आनी आज लोकांक खरी गरज आसता. चडशे आमचे मायग्रंट्स म्हणून किंवा लोअर इकॉनॉमीक स्टाटाच्या लोकांक खूब मदत जाता ही. दे कॅन गो फॉरवर्ड. अँड आय एप्रिशिएट युअर वर्क अँड कीप इट अप. थँक्यू. रियली गूड दीस थिंग. आनी पायलटा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार तुमी सांगलाच पायलटांक कशे त्रास जाता, कितें करता, हें करता तें. आनी इट वॉज सारकें लॉंग बॅक. म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार आसलें काय म्हाका सारकें याद येना. बट लॉंग बॅक आनी तेंची आतां संख्या हळू ड्विंडल म्हणजे कमी जायत आसा. पूण आमचे सिन्सियर लोक आसा पळय, आमचे पायलट आहा ते व्हेरी सिन्सियर. हांव सुद्दां खूब फावटी यूज करता पायलटांक घेवन. हांव केन्ना बॅडमिंटन खेळपाक बी कोर्टार बी वता. बट ते ऑलवेज बीन हेल्पफूल. हांगाले जे पायलट आहा तांकां पळयता तांकां शेड बीन रावपाक जायना सर. कितें तुमकां सजेस्ट करपाक सोदता हांगा ताका खंय जागो बीन दिवपाचो हांगा थिएटर जंक्शनार पॉसिबल आसा. नॉट इन माय पर्व्यू बट ताका मेळत जाल्यार एडवांटेज. मेळत जाल्यार एडवांटेज. आतां जसो बस स्टॉप आसता तसो एक स्टॉप कसो तांकां हे मेळत जाल्यार इट इज एन एडवांटेज. कपिल ह्या विशयाचेर कितें सांगता तांकां स्टँड जो की तांकां हांगा रावपाक जागो बीन कांय ना. तर हांगा ब्युटिफूल चालू आसा खंय तरी मॅनेज केल्या तुगेले. एक विशय असा की आमी जेन्ना बजेट येता गव्हर्मेंटाचो तेन्ना आमी सगळे आयकतात की गव्हर्मेंटान पायलटा खातीर स्कीम काडला जावं फुलकारा खातीर स्कीम काडला. पूण खरें ताजें इम्प्लिमेंटेशन जाता, लोकां पर्यंत पावता. कित्याक म्हाका तांच्यांनी सांगलें की तांकां अशें कांय बेनिफिट्स अशें कांय ना. तांचें पेन्शन, तांचें इन्शुरन्स आसा. आतां आमी पळयता की रस्ते गव्हर्मेंट करता, बरी गजाल. पूण खुबशे कडेन वेस्टेज खूब जाल्ली आसता. परत रस्ते एक करता, शिवरेजेक फोडटा, मागीर इलेक्ट्रिसिटीक फोडटा. आनी पयशे म्हाका दिसता 50% लॉस जाता. हे पयशे जर खरे आमी युटिलायज केले आनी पायलट जावं आमचे नुस्तेकार आसा, फुलकार आसा, तांकां कितें तरी इन्शुरन्स अशें केले गव्हर्मेंटान और पेन्शन स्कीम कितें तरी जी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. बेश्टी अनावन्स केली म्हणून जायना, ती इम्प्लिमेंटेशन आसपाक जाय. अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता की तांकां खूब बेनिफीट जातले. दुसरें म्हणजे म्हाका दिसता की हांगा टॅक्सी स्टँड आसा आनी पायलट स्टँड आसा. थंय टॅक्सीचे लोक आतां खूब जाणां उबे आसा, ते दीसभर वता नासता. सो खंय तरी हांगा एक जागो करून हांगा प्रोविजन करचें अशें दिसता की तांकां एक शेड कशी आसची ल्हानशी, थंय उदकाचें प्रोविजन आनी तांकां उबें रावपाक वता खातीर इतलेंच अशें आसचें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू वेरी मच.